मीटिंग काय नाही, प्रभारी आयल्लो आणि त्याच्या आमची सगळं तिरंगा यात्रा बाकीचो अध्यक्ष येवपाचो आसा पळय न्ही, त्या कार्यक्रमाचे डिटेलान डिस्कशन झाले. 23 तारखेर आमचो अध्यक्ष येता पार्टीचो स्टोन जायतले आणि अध्यक्ष सगळ्यांक ऍड्रेस करता. आज आमची कोर टीमीची बैठक झाली आणि त्या बैठकीक आमचे नवनिर्वाचित नवीन जे पार्टीन आमकां केंद्रांतल्यान प्रभारी दिल्या, आशीष सूदची म्हणून सूद, हे आयज आयिल्ले आणि ते तशे आमचे इलेक्शन प्रभारी म्हणून पयलीं आसले. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी हे गोंयांत येतात आणि 23 तारीख आमी आमचे नवीन जे कार्यालय आमी बांदपाचें आसा तेचे आमी फाटल्या दिसांनी त्या हे करच्या पयलीं भुमिपूजन केल्लें. त्याचो ऑफिशियली कार्यक्रम हो आता 23 तारीख आमी ठरयला. प्लस विविध कार्यक्रम जे झाले फाटल्या दिसांनी त्याचे एक रिव्ह्यू घेताले आमी. एक पेड माके नाम आसत, आमी धन्यवाद मतदारांक मेळपाचो विशय आसत, हे मातशे डिटेल कार्यक्रमांनी करपाक जाय. त्याचेरूय वेगवेगळे चर्चा जावन त्या हातूंतल्यान कशा पद्दतीन फुडें वतले त्याचेरूय चर्चा जाली आणि त्याच्या भितर तिरंगा यात्रा ही 11, 12, 13 ऑगस्ट आमचे युवा मोर्चा जे आसा ते तिरंगा यात्रेचो आयोजन ते करतले. फोट्यान थंय जे एखादे स्टॅच्यू आसा तांकां हार घालपाचो विशय आसा आणि त्याच्या पयलीं विविजन विभीषिका. मजगती मंत्री हाडपाक सोदतात ती नवीन धोरणां वा कायद्यांतल्यो दुरुस्त्यो हाडचे पयलीं कोर कमिटीक पार्टीक तांची म्हायती दिवपाक जाय. उपरांत ताचेर बोवाळ जातकीच पक्षा कडेन येवप सारकें न्ही. पयलींच पक्षाक म्हायती दिल्यार ताच्या परिणामांचेर चर्चा करपाक जाता, सुचोवण्यो दिवपाक जाता आनी त्या मंत्र्या फाटल्यान ठामपणान उबे रावपाक पक्षाक सोपें जातलें अशी चर्चा शेनवारा कोर समितीच्या बसकेंत जाली म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.